प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 21वी चीट 12 ते 19 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता? जेजू आमकां सांगता की तो परतून येतलो आनी जेन्ना तो परतून येतलो तो शांतीचो राजा म्हणून तो एक आमचें सगळें कितें बरें करपाक हय आतां आमची काकूट दाखोवपाक तो येवचो ना. तो जोडटी करपाक आमची येतलो. पूण तो कितें म्हणटा? हें सगळें जावच्या पयलीं तो कितें म्हणटा? ज्या लोकांनी ताजेर खरोच बावर दवरला, ज्या लोकांनी ताजें उतर पाळलां दिसपट्ट्या जिवितांत, तांचे विरुद्ध खूब लोक येतलो. कित्याक? तो म्हणटा तुमची आवय बापूय तुजी भाव भयणां सोरीं धोरीं इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत म्हणटा सगळीं तुमचो द्वेष करतलीं. पूण म्हणटा तुमच्या माथ्याच्या एका कॅन्साचो लागून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या शिवर्तनान आमी 19 लुकाची 21वी चीट 12 ते 19 पर्यंत वाचता आनी ताजेर नियाळ कोत्ता, जेजू आमकां एक सॉर्ट ऑफ आमकां पयलेंच सांगून दिता की जेन्ना आमी ताजे भावार्थी ताजेर खरेंच बावर दवरता, ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, सगळो लोक आमचे बरी खोशी जावचो ना. खूब लोक आमचेर आड येतलो, आमची घरचीं आमचेर आड येतलीं. पूण तो म्हणटा तुमी कसलीच भिरांतेची गरज ना. तुमकां कसलोच कितें वायट जातलें म्हूण तुमकां भियनाकात. कित्याक तुमचें राज तुमी खरेंच जेजूच्या राजान तुमी सुर्गीच्या राजान भितर सरल्यात आनी देखून तुमकां सगळें देवाचें फाव जातलें. पूण जेन्ना ह्या त्रासांनी वेतात खोट आनी धीर धरा. कित्याक हें जें बरें जावपाचें आसा सासणाच्या सासणांक जातलें. लोक तुमचे विरोध येत जाल्यार तुमच्यान गरज ना भिरांतीन रावपाक. जें तुमी शिकल्यात देवाच्या उतरा वरवीं तें करीत रावात. कित्याक म्हणटा हांव तुमकां अशी जीब दितलो म्हणटा की तुमचे आड येतलो जो लोक तुजे दुस्मान आड येतलो तांकां दुस्मानांक कोडे कितेंच वायट तुमच्या विरोध उलोवंक जावचें ना. कित्याक हांव तुमकां असली जानवाय दितलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार आसा, आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी आसा, आमकां गरज कितें? ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. पूण आमचें कितें घडटा? आमी दुसऱ्या लोकांक खोशी दवरपाक, दुसऱ्या लोकांक आमचे आमीक दवरपाक, दुसऱ्या लोकांक आमकां कितें वायट आनी कितें बरें नांव उलोवपाक आमी कितें करता? आमी जें तें उलयतात, संवसार उलयतात तेंच आमी करता आनी आमी विसरता की आमचें हें देवाचें उतर ह्या संवसाराचें आड आसा. हो संवसार जेजूच्या उतराचेर आड आसा आनी देवाचें उतर ह्या संवसाराचेर आड आसा. आमच्यान देवाचें काम आनी संवसाराचें काम एका बरोबर करूंक जायना. आनी देखून भाव भयणीनो, जो मनीस जी बायल देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, ती खरेंच ह्या संवसाराचेर आड आसतली. हो संवसार तांचेर आड आसतलो. आनी देखून जो लोक ह्या संवसाराचो आसा, जो जेजूचेर आड आसा, जो जेजूचें उतर पाळिना, जे आपणाचेंच करता, तेन्ना ती ज्या लोक देवाचें उतर परगट करतात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तांचेर आड येतलें हांव. पूण जेन्ना लोक आमचेर आड येतलो आमी खोशीक तांकां करपाक, आमी सगळीं आमची बरोबर रावपाक आमी देवाच्या उतराचेर आड वेतलीं. आयज आमी ह्या उतराचेर आमी खरेंच नियाळ करुया. कित्याक जेजू म्हणटा तो येतलो आनी जेन्ना तो येतलो तो म्हणटा खरेंच म्हाका ह्या संवसारांत भावार्थ दिसतलो कोणाचो?
खरोच कोण आसतलो रावता म्हाका की आपल्या खरेंच तयारी धरून आपल्या उतराक पाडून हें जिवीत सारतलो म्हणून कोण तरी म्हाका मेवतलो. आनी खरोच आमकां जेन्ना जेजून आमकां हें पयलेंच सांगना की लोक आमचेर आड येतलो म्हणून, पूण खरोच आमकां त्या उतराचेर घट रावून तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आनी तें उतर आमचें पाडून, कित्याक आमचो जो इनाम जो आसा तो आमकां व्हडलो इनाम मेवतलो जेन्ना जेजू परतून येतलो. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान पयलें म्हूण धरुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलून तें उतर पाडून आमी जेजूक खरेंच आमचो स्वामी आनी धनी म्हूण मानुया आनी हो इनाम जो आसा तो आमकां घडोवंक आमी वावरुया. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक. गॉड ब्लेस म्हणटा.